ओत्मो दिवन केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं सांगात म्हणया जेजू थंय आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगाचो ओत्मो दिवन केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं. खरोच एक पोटी हांव म्हणटा त्या उपरांत म्हजे ओट म्हणा. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. सांगात म्हणया कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. दुसऱ्या चरान सांगाता जोडुल्लें सगळें घेतलें आमी दिल्ल्यान ताट आपला संतोस भोगसून जियेता हगे सांडून करता बापाचें काळीज दादोस. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन सोडल्यान म्हणया एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. सांगात परत हे पोटी कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. आयच्या मिसाची तेसावां ह्या परी आसात. देवाक अर्गा जावन मीस भेटयता रेजिनाल्ड फिलोमेना लोबो, कॅरोलिन क्रास्ता, रुफिना रोड्रिगस, स्टॅनी डिसोजा आनी कुटाम बेंदूर, अलेक्स सुनील आनी साविता मारिया डिसोजा, रोविन लेतिशिया मोंतेरो आनी कुटाम, ऑल्विन सल्डाना आनी कुटाम, प्रज्वल आनी रेशल डिसोजा, एलिझा रोज, जेसन डिसोजा, शॉन डिसोजा, मोंती डिसोजा, सेलिन डिसोजा आनी कुटाम, जेसन रेशल डिसोजा, ब्रिजित मस्करेनस, फेलिक्स फर्नांडिस आनी कुटाम, ओफेलिया डिसोजा आनी कुटाम, आयवन डिसोजा, मायका लोबो आनी कुटाम बेलगांव, दीपक सावियो अंद्रादे, फिलोमिना पेरेरा अंजलूर, प्रीतल रोड्रिगस, ग्रेसी रोड्रिगस, दीपक आनी जेनल दिव्या आनी जेसन. विशेष इराद्या खातीर मीस भेटयता अबनेट मेंडोन्सा, थॉमस आनी लुसी मस्करेनस, दोरोती अल्वारेस, लेन्सी इवजिन मोंतेरो, मोंतू पेरेरा आनी फॅमिली, आयविन रोड्रिगस, दीपक सावियो अंद्रादे, दीपक डिसोजा, प्रवीण पिंटो, आयडा मेंडोन्सा. कुटुंबान मरून पावल्या सोमेस्त पूर्वजां खातीर मीस भेटयता आल्विन सल्डना आनी कुटाम, रीना कोरेया, फेल्सी डिसोजा. सबेस्टियन डिसोजाच्या आत्म्याक मीस भेटयता हायसन डिसोजा, मेरी तेरेजा अंद्रादेच्या आत्म्याक मीस भेटयता दीपक सावियो अंद्रादे, पाउलिन अंद्रादेच्या आत्म्याक मीस भेटयता दीपक सावियो अंद्रादे, सवरेन सल्डानाच्या आत्म्याक मीस भेटयता दुल्सिन मेनेझस. मोगाल भाव भयणीनो, देव बरो दीस दिवं तुमकां आनी बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज तिसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता. पवित्र आत्म्याचे अनेक फोळ सस्निकाय ह्या विशीं आज आमी नियाळ करता आनी सस्नीक जावन एकामेका सांगाता भाव भयणी भशेन जियोंक
सोम्याचो आदार आमी आज मागता. जिणेंत कारांदाय दोसताना, जिणेंत उपगोण कंटाळो येताना आनी प्रत्येक जावन जिणयेच्या सांजेर अस्कत जावन कुडीचे दूख भोगतना आमी सोंसणेकाय होगडायता आनी उदास जाता. थोडे पोटी जीवगताचे चिंतनाय आमचे मतीक येवचे आसात. पूण अब्राहाम, जो पात्रियर्क, जेरेमियेंत असले पोरण्या सोल्यांतले महान मनीस तांच्या जिवितांत असले करकार भोगूंक मेळटना ताणें विशेष सोंसणीकाय दाखयली. नव्या सोल्यांत जेजून आमकां सोंसणीकायेची अपूर्व देख दिली. अभल अशिकपी अपोस्तलांची अस्कतकाय ताणें सोंसून व्हेले. तांचे सरशी हाडलेल्या पिडेस्तांची, भुरग्यांची, स्त्रियांची आनी पातक्यांची करंदाय ताणें सोंसून व्हेली. निमाणेक कुर्सार कैनातली सोंसणीकाय दाखोवन सोंसणीकायेचे रुपणतो जाता. ताचे परी सोंसणीक जावन बापाचे बागेवून कुशे काल्तिमान घालूंक आमकां आयची देवस्तुती उलो दिता. तर आयच्या नोवेनाचे वेळी सोंसणीकायेचे देणे आमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन कुडीचे अस्कतकाये नेमती पिडेस्त जावन ना सोंसणीकाय भोगच्या सर पिडेस्तां आनी प्रायवंत पासत मागया. आतां आमी उबे रावून प्रवेश गिता सोवे आयची देवस्तुती आराम करया. सोम्या आयल्या तुझ्या मंदिरात, भक्तीन वंदून करता वारादान. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान दुनिया भेटयता बलिदान. सोम्या आयल्या तुझ्या मंदिरात, भक्तीन वंदून करता दिनवाशी काळजान दुनिया भेटयता बलिदान. बलिदान सोम्या आमकां जिवीत दिता, मोगाची वेची येवच्या गटाय लाभयता. कश्टांनी दुखान विघ्ना अनवरान जिवीत बली जावन जियोंक दैरान भरता. सोम्या आयल्या तुझ्या मंदिरात, भक्तीन वंदून करता वारादान. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान दुनिया भेटयता बलिदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या मिसाचो संदेश आमी प्रस्तावनांत भोव सोबीत आनी सोंप्या उतरांनी आयकलो. सोंसणीकाय पवित्र आत्म्याचें एक फळ आनी आमच्या जिणयेंत विशेष करून कश्ट, दोगदवणी, चलवणी, पिडा शिडा नश्ट आयिल्ले तवळ ती आमी दाखोवंक जाय. कित्या खातीर? कारण ह्या संदर्भी देव आमचो हात सोडिना, तो आमचे सांगाता आसा. आमी सोंसणीक जावंक जाय म्हणून आज आमी आयकोवचे देवाचें उतर आमकां संदेश दिता. आमच्या जिणयेंत आमी जर पुरपुरल्यांव देवाक आनी पेल्याक आमकां जिणयेंत आयिल्ले कश्ट स्विकार करूंक सुलभ जावंक ना, तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें आमी बोगसाणें मागया. मोगाळा जेजू, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी बिरमोत पाव म्हणून कुड्ड्या बार्तिमेवान बोब मारली.
तुवें ताची बोब आयकली. ताच्या दोळ्यांक तुवें माती शिंपेन घालून आपडलें आनी ताका दिश्ट दिली. म्हजी कूड तुवें पवित्र स्नानाच्या दिसा आपूण पवित्र केलाय. म्हाका पवित्र आत्म्याचें मंदीर केलाय. पूण म्हज्या पाशावाक लागून म्हजी कूड हांवें बसटायला. सोम्या, परत म्हाका आपड आनी म्हाका बरी भलायकी दी. सोम्या काकूट कर. सोमिया काकुतकर. सोम्या काकुटकर, सोम्या काकुटकर. मोगळा जेसू, आर मरेल्ल्या आरीगाराक तुवें म्हळें, तुजी पातकां तुका बक्षिली. घे तुजें हांतूळ, ऊठ आनी सर. न्हय मात तुवें ताका कुडीची भलायकी दिली. बगार आत्म्याची भलायकी दिवन ताका तुज्या बापा कडेन राजी केलोय. आत्मी सुखदाडेंत हांव जियेलां. मागण्याक, साक्रामेंताक तुज्या उतराक फावो तो मान गौरव दिनासता आत्मी जिणेन शेळेलां. सोम्या, म्हज्या आत्म्याक आपड आनी म्हाका बरी भलायकी दी. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकुटकर. क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर. मोगळा जेसू, सामरियाक स्त्रे कडेन तुवें उदक विसारलें आनी तिका जिविताचें उदक दिलें. समाजाची भिरांत कुडीची वडणी दोस्तल्या तिका कोळसो आनी राजू बांय कडेन सांडून शहरांत वचून सगळ्या गांवाकच तुजे ससीन हाडिल्ली पयली मिशनरी केली. सोम्या, लेका वर्त भिरांतेन, लेका वर्त लजेन म्हजें मानसीक समतोलन हांवें होगडायलां. सोम्या, म्हज्या मोतीक आपड आनी म्हाका बरी भलायकी दी. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर, सोम्या काकुटकर. सपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दितां आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका धीन वाचतां. ह्या जिवितांत ताची गोठसाण चाकून धादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. वेळाप पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. ताचे काकुलती केदींच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी करंच वर्तें तुजें विश्वासीपण.
म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. ताजी वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो. सर्वेस्पराच्या तारणा पासत शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. आपले तरणाटे प्रायतावन मनशान जूं ववयल्यार बरें. सर्वेस्पर ताचे तें घालतना तो एकसुरो आनी ओगो बसो आपलें तोंड तो दोळीक लावं आजुनी बरोसो आसात. आपलो पोलो तो तापड मारतल्याक दिवं आत्मानान तो बरोवन वचूं. कित्याक सर्वेस्पर सदां काल पर्यंत सांडिना. तो शिक्षा लायता तरी आपल्या अपरमीत मोगान दया दाखयता. जाय म्हूण तो पिडापीड दिना. मनशा कुळा तो दुकान घालिना. देशान सगळ्या कैद्यांक पांयां तळाक घालून मस्तिताना महोन्नताच्या दोळ्या मुखार मनशांच्या हक्कांची बेपारवा करतना तक्रार असो अन्यायान निर्णय करतना सर्वेस्पर पळयनासता रावात गाय. सर्वेस्पर ते निर्मिना जाल्यार कोणाच्यान आज्ञा दिवन तें करूंक जायत. बरें आनी वायट महोन्नताच्या तोंडांतली येतात न्हय. आपल्या पातकांचे क्यास्ती विशीं जिवंत आसा त्या कोणेंच कित्याक शीन उलोवचो. आमचेच चालीची तपासणी आनी परिक्षा करुया आनी सर्वेस्पराशी परतून वचोया. सर्गी आसा त्या देवाची आमची काळजां तशें आमचे हात उबारुया. देवाचें उतार हें. देवाचे उदकार. तुझे उदंड ऐक म्हाका देवा. तुझे उदंड ऐक म्हाका देवा. तुझे पासून देवा निंदा हांव सोंसता. तुझेच पासून देवा लज ही हांव भोगता. भावा बळीक म्हज्या जाला हांव परकी. म्हज्या दायज्या गोत्रान जाला परदेशी. तुझे उदंड ऐक म्हाका देवा. वेगीनच म्हाका सौम्या प्रसन्न जा म्हणून हाको भाव माता. तुका सर्वेस्पर देवा. तुझे वर्ते दयेन ऐक म्हाका देवा. तुझे वटका कुळती पाव म्हाका दुनिया. तुझे उदंड ऐक म्हाका देवा. तुझे उदंड ऐक म्हाका देवा.
Alleluia, servis porace ce, servis porace ce, servis porace ce. Alleluia, servis porace ce. Alleluia, servis porace ce. Alleluia, servis porace ce. Servis porace ce, servis porace ce. Alleluia, servis porace ce. कोण मुझो मोग करता आणि मुझे उतर पाळता तोवर मुझो बाप ताचो मोग करता ताचे थंय आमी येवन रावतेल्या Alleluia, servis porace ce. Alleluia, servis porace ce. Servis porace ce, servis porace ce. Alleluia, servis porace ce. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी धग दितले तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंदीखानांनी घालतले तुमी मुजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओडून व्हरतले सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो तवळ कितें जाप दिवची ह्या विशयांत आतांच आलोचन करचे नाव म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा हांवूच तुमकां असली वाचसक्त आनी जाणवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकतात तुमचीच आवय बापोय भाव भयण आनी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतली आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली तुमी मुजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो तरी पूण तुमच्या मातयाचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना तुमचे दीग सस्निकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतेल्यात देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता बाळक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जोझफ एम स्क्रिवन ह्या मनशाचें नांव थोड्यांनी मनी आयकलां म्हूण हांव चिंता 19व्या शतमानांत 19th सेंच्युरींत आयर्लंडांत जल्मोवन वाडुल्लो एकलो तरणाटो वृत्तेन एक शिक्षक आनी आपल्या तरण्या प्रायेर देवात आवन तो पयस आसुल्लो एका चलयेच्या मोगार तो पडुल्लो आनी लग्न जावचें निर्धार घेतलो आनी अशें लग्नाची तयारी जावन आसली दीस लागीं आयले आनी लग्नाच्या आदले दिसा ताणें काजर जावंक अशी स्त्री एका अवघडांत उदकांत पडोवन तेच्या गोड्याची गाडी उदकांत पडोवन अंतरली हो तरणाटो सगळो देदेस्पर जालो जोझफ एम स्क्रिवन कित्याक कशें घडलें ताका कळोवंक ना देवातान तो पयस आसलो तरी इल्लोसो भावट आसुल्लो तोय ताणें होगडायलो सगळी जिणी ताची काळोखान बुडली देदेस्पर जावन जियोंक नाकाम ताका बगलें गांव सोडून तो कॅनडाक गेलो थंयसर आनी मुखार हांव मोगार पडचो ना आनी लग्न जावचो ना म्हणून ताणें निर्धार घेवन परत शिकोवचें काम सुरू केलें थोडीं वर्सां गेलीं आदलें विसरलें आनी एका चलयेच्या मोगार तो पडलो
आनी अशें दीस पाशार जाले पाटी मुखार कितें खालें म्हूण चिंता आसतना लग्न जावचो निर्धार तांणी परत घेतलो आनी अशें ताणें केदळा निर्धार घेतलो थोड्याच दिसांनी ताणें लग्न जावंक आसची स्त्री एक विशेष तापान कश्टाली आनी थोड्याच म्हयन्यांनी अंतरली. दुसरे फावटी ह्या तरणाट्याक जोसेफ स्क्रिवनाक जिन्येंत आघात भोगलो. हे पडी ताका जियोवचेंच नाका म्हूण भोगलें. जिने होगडावन घेवंक ताणें चिंतलें, जीवघात करूंक चिंतलो. आनी ह्याच वेळार ताच्या माय गांवांतावन एक कागद ताका आयलें ताच्या आवयचें. पुता तूं खंय गेलाय? हांव हांगा मोरोंक लागल्या. तुज्या मुखा म्हळ्यार एक दीस म्हाका एक फावटी पळोवंक जाय, दया करून पाटी ये. 19 शतमान 200 वर्सां पयलें चिंतले बरी वचोंक पाटी जाते ना. एका कडच्यान चलयेचें मरण आनी एका कुशीन आवयचें कागद हे दोनी स्वता आपल्या जिणेंतलीं घेवन खंय वेचा म्हूण कळीत नासतना चुकोन म्हणले बरी इगर्जेक तो रिगलो. थंयसर आसल्या जेजू क्रुसिफिक्सांतल्या जेजूक ताणें पळयलें आनी थंय ताच्या जिणयेंत एक नवो उजवाड आयलो. आनी त्या क्रुसिफिक्सा मुखार बसून ताणें आपल्या आवयक एक कागद बरयलें. एक कावन रुपार ताणें बरयलें आनी हें कावन आमकां सक्टांक मोगाचें येता. आमी कोंकणींत आमी गायता, इंग्लिशांत आसा आनी जायत्या भासांनी तें आसा. दुलोब जेजू मोगाळ उदार, कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीजस, ऑल आर सिन्स एंड ग्रीफ्स टू बेर. वॉट ए प्रिविलेज टू कॅरी एवरीथिंग टू गॉड इन प्रेयर. एका तरणाट्यान आपल्या जिणयेंत आनी कांय ना चलवलो. हांव म्हजें जालें, म्हजें मुग्धलें, म्हजी जिणी आखेर जाली म्हणून चिंतून कांय चुकोन मॅट घेता आसतना जेजू ताच्या जिणयेंत भेटलो आनी ताच्या जिणयेंतावन ताच्या लिखलेंतावन ताच्या काळजांतावन व्हडलें एक सोबीत गीत हें ताणें आपल्या आवयक बरोवन म्हळें, मोगाच्या माई तुका पळोवंक म्हाका येवंक जायना, पूण एक उडास सोर तूं एक सूर्य आसाय तरी, कश्टांत आसाय तरी तुका एक इश्ट आसा जेजू. पळय म्हज्या जिणयेंत हांवें मनशांत हांव मोगांव आशिल्लो, स्त्रियेंत हांव सांगात पावन आशिल्लो, संवसारी संगतींत हांव दादोसकाय आशिल्लो, पूण सक्काळी म्हाका म्हज्या हातांतल्यान निकळोन गेलें. पूण म्हाका मेळ्ळो म्हजो सोमी. वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. आमकां कितलो बरो इश्ट आसा आमच्या जिणयेंत. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमकां ह्या नोवेनाक ह्या मिसाक संदेश आसा. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या जिणयेच्या सोलोवण्या वेळार देव आमचे संगाता आसा, आमचो सोमी आमचे संगाता आसा. आमी सोंसणीक जावंक जाय, आमी इल्लेशे सोंसणीक जावंक जाय आनी आमच्या जिणयेंत असो सोमी आमचे कडेन उलयतलो, आमचे संगाता आसा म्हूण आमकां भगतले म्हूण समजता. मोगाच्यान सोंसणीकाय म्हळ्यार कितें? तडव, समस्ये, कश्ट, सलवणी, दोगदोवणी, पिडा शिडा येत आसतना, रागार जायनासतना वा उद्वेगान भरनासतना, चिंता पाटयनासतना संतोषान कश्ट आनी नश्ट स्विकार करची, सोंसून व्हरची सकत. मोगाच्यान आमकां सोंसणीकाय आसा गी. म्हाका आसा म्हूण चिंतलें हांवें, पूण नंतर सर्कल हाड इल्लेशें मिसाक हें पावतना हांवें होगडायली. आमकां सोंसणीकाय आसा गे मोगाच्यान, आमकां आसा म्हूण भोगोवंक पुरो. पूण जिणयेंत आमकां कश्ट येता आसतना मुखार कितें म्हणून आमकां दिसना, त्या वेळार आमची परिक्षा जाता सोंसणीकायेची. आमी जिवोचो संवसार इन्स्टंट, हर एक तक्षण, कूडले. इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट टी, इन्स्टंट मॅगी, आमकां उजो करूं नाका. मायक्रोवेव आसा, फास्ट फूड आसा, आमचे मुवमेंट्स फास्ट, मेसेज इन्स्टंट खंयच्या संवसाराच्या कोनशाक. पूण हेंच चिंताप जिणयेच्या समस्यांकी आमी घेतलेले बरी दिसता. कांय कश्ट आयले आमकां तक्षण एक सोल्युशन जाय म्हणून बगता, कित्याक नाका. कांय पिडा शिडा आयली तक्षण गूण जायचे म्हणून आमकां बगता. कांय आमच्या संबंधांत सोडून हें जालें तक्षण आमकां समज आयचे म्हणून बगता. ह्या संवसाराक लागून आमी सोंसणीकाय इल्लीशी होगडाय लागीं म्हणलें म्हजें चिंताप. मोगाच्यानो आमी एक उडास सोरूंक जाय, हें आमचें चिंताप. पूण देव हांवें आनी तुमी चिंतचे बरी चिंतिना मोगाच्यानो. देवाच्यो वाटो दुसऱ्यो.
आमच्या जिणेंत कश्ट येत आसतना, सोलवून येत आसतना, पिडा शिडा दोगदोवन येत आसतना देवाच्या मांडावळेक कल्तिमान घालून सोंसणीकायेन जियोवंक आमकां साध्य सागी. तशें पळोवंक गेल्यार आमच्या साद्या जिणेंतल्योय बऱ्यो बऱ्यो संगती सोंसणीकाये वरवीं मात्र येतात. एक असोलो एक रूख थंयसर व्हड रूख आसात, या व्हडा रूख आसात, तो जायजे तर सुमार वर्सां जाय. एका म्हयन्यान जायजे तर भाजी घाल्या भोंवता, ह्या वाळचे भाजीक ताच्या वरतें कांय येना. सोंसणीकाय आसल्यार मात्र लांब वर्सां जिवनचें फळ दिवचें रूख आमी करयेत. कापड न्हेसोचें तर सोंसणीकाय जायचे, हय मो. अर्जंट जायचे जाल्यार नायटी, ह्या दादल्या मनशां लुंगी. बिर्याणी जेवणाक जायचे तर सोंसणीकाय जाय. आमसोर करतल्यांक लोणचें या चटणी. घर कोणाक कोणाक सोंसणीकाय आसा तांकां मात, सोंसणीकाय नातिल्ल्यांनी शामियाना मात घालयेत. मोगाच्या न्हू जायत्यो संगती आमच्या साद्या जिवितांतल्यो सोंसणीकाय नासतना त्यो येनात. पवित्र पुस्तकांत जायते दाखले बागे मनशांचे, व्हड व्हड मनशांचे आमचे मुखार आसात. विशेष सोंसणीकाये वरवीं तांणी देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून रावले वरवीं तांच्या जिणेंत व्हड व्हड अजापां घडलीं. आयच्या प्रस्तावनान 2-3 दाखले दिले. जो पात्रियार्क आसलें सगळें ताणें होगडायलें, कांयच नासतना तो जालो. पूण ह्या सक्कड कश्टां मदें ताणें कितें म्हळें? देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. ताच्या सोंसणीकाय लागून मोगाचें होगडायलें सगळें ताणें परतून फाटीं आपणायलें. आब्राहामाची काणी आमकां कळीत आसा. देवान ताका केन्ना आपयलो तेन्ना ताका म्हळें, तुजी संतत आकाशाच्या नेकेत्रां बरी आनी रेवेच्या कणा बरी हांव करतलों, तितली विस्तार जातली. पूण आब्राहामाक 100 वर्सां जाता म्हणसरी एक चोरको भुरगोय जालो ना, एक भुरगें जालें ना. साराक 90 जाल्ली, 90 जाल्ली. ह्या काळार 90 वर्सां जाता आसतना गुरुवार जावचें सोडया, कांय नाही दिल्लें तिकलें समीत खावंक जावचें ना. पूण असो जाल्या प्रायर सोंसणीक जाल्ले वरवीं आब्राहामाक आनी साराक देवान कितें बसयलें तें घेवंक साध्य जालें. पोरण्या सोल्ल्यांतलो झूज आमकां कळीत आसा. ताच्या जिणेंत कितें जालें ताची काणी अर्द्या रावयली तर आमी सुरसुरोन वचचें पडत. पूण ती सगळी वाचल्यार मात्र आमकां कळटा ह्या मनशाक देवा तें आसल्या विश्वासा वरवीं जिणेंत ताका सोंसणीकाय आसले वरवीं कितें जालें. फ्रॉम द पीट टू द प्रिजन एंड टू द पॅलेस. तो बांयंतलो जैलाक वचून रावळेराक पावलो. मोगाचो न्हू विशेश सोंसणीकाय ह्या मनशाची. तेच कश्ट म्हाका आनी तुमकां आयले तर आमी कितें कितें चिंतून आमची जिणी देदेस्पर जाती कोण ना मोगाचो न्हू. पूण झुजे सोंसणीकाय एक विशेश निदर्शन. सिमियोन प्रवादी 9व्या सोल्ल्यांतलो आमकां कळीत आसा. ताका सोडवंदाराक पळयता म्हणसर तो मरण देखचो ना म्हणून बगुल्लें आनी सोडवंदाराक देखता म्हणसरी उतर प्राय म्हणसरी थंयसर तो रावल्लो. ताका कोणेंय सांगिल्लें ना, वॉट्सॅप मेसेज धाडली ना, इंटरनेटार खंय घाल्लें ना. ह्या मनशाची सोंसणीकाय पळया मोगाचो न्हू. तो राखून रावलो आनी सोडवंदाराक ताका पळोवचें भाग मेळ्ळें. 9व्या सोल्ल्यांत आसा आमची मोरी माय. सोंसणीकायेन सगळे तिचे कश्ट ती सोंसता आनी तिची जिणी आमकां सगळ्यांक एक आदर्श. हें वर्स पापसाहेबान सांजुजेक समर्पण दिलां. सांजुजे आपल्या जिणयेंत मोरये सांगाता आनी जेजू सांगाता. जिणयेंतले सक्कड कश्ट सोंसून सोंसणीकायेन जियलो. खंय ताणें कंप्लेंट केल्लें ना. थंय हांगा दावाजें पडलें, काले कर म्हाका नाका जाल्लें काम म्हणून ना ताणें. भागार विश्वासपणान देवाची मांडवळ स्विकार करता आनी तो जियेता. मोगाच्यो भावनो आनी भयणीनो, हांव आनी तुमी आमच्या जिणयेंत कश्ट येता आसतना खंय आसा हांव? आमचो भावार्थ खंय आसा? म्हणटात 3 तरांचो भावार्थ आसा खंय. किंडरगार्टन भावार्थ, दुसरो फायर डिपार्टमेंट भावार्थ, तिसरो खरो भावार्थ. किंडरगार्टन भावार्थ म्हळ्यार कोण? LKG UKG वय मो. किंडरगार्टन ल्हान भुरगीं. जायते फावटी भायल्या देखीक आमी भावार्थी म्हणलें बरी बगता.
मागणे मीस रजार नोवेन आराधन कुमगार सक्रामेंत आमी घेता पूण जिणेंत इल्लेशे कश्ट येता आसतना भावार्थ दंडळटा देव कडेन आमये कडेन जेजून सांगली उतरां पवित्र पुस्तकान दिल्ली बुजावण धैर्य आमच्या जिणेंत आमकां लागना आमी सगळीं देदेस्पर जावन येता म्हणजे देवाचें उतर पवित्र पुस्तकाचें शिकोवन आनी संत भक्तांची जिणी आमकां आमच्या जिणेंत रोमोंक ना एक ह्या ल्हानशे 2 कश्ट आयले आमी सगळे दंडळ्ळे बरी जाता किंडर गार्टन भावार्थ दुसरो भावार्थ फायर डिपार्टमेंट अग्निशामक दळा आमी फायर डिपार्टमेंटाक केदाळा फोन करचें हांव उजो पेटल्यार मात्र जायतीं जाणां क्रिस्तांव आमी भावार्थ आसा आमचे कडेन देवाचेर आमकां फातेन आसा म्हणटात पूण आमच्या जिणेंत भावार्थाचें कितेंय दिसून येना दिसून येवचें केदाळा कांय मरण आयलें कांय अवघड घडलें ह्या फिनान्शियल क्रायसीस आयली कांय पिडा शिडा आयली देवा तूं खंय आसाय म्हणून विचारचें फायर डिपार्टमेंट भावार्थ मोगाचो न्हू असलो भावार्थी आमच्या कश्टांत आमकां पावचो ना बगर आमकां जाय खरो भावार्थ सुखान दुखान पिडेन भलायकेन कश्टांत आनी नश्टांत बऱ्यांत आनी वायटांत देव म्हजो हात सोडिना देव म्हजे सांगात आसा म्हणलो घट भरवसो असलें धैर्य देखून मोगाच्या भावनेन भयणीनो आमकां जाय असली सोसणिकाय कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां आयच्या वांजेलान सांगलां तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना मोगाचो न्हू असलो भावार्थ असली सोसणिकाय आमचे लागीं आसा गी तर आमकां कश्ट येता आसतना आमी रडचें नाका हे देवा कितले व्हडले कश्ट म्हजे मगर आमी म्हणूंक जाय हे कश्टानो कितलो व्हडलो देव म्हजो मोगाच्यान आमी म्हणूंक नजो हे देवा कितले व्हडले कश्ट म्हजे मगर आमी म्हणूंक जाय हे कश्टानो कितलो व्हडलो देव म्हजो हांगासर जर विशेश पिडेन आसची मनशां आसात गूण जायनातली पिडा आसची मनशां आसात कितले वखद केल्यार कांय बरें जावना असली मनशां आसात तर आमी देवाक आमची जिणी समर्पण दिवया मोगाचो न्हू आमकां सलवणी ना क्रिस्तांवांक आमचो देव आमचे सांगात आसा हाकेर करता आसतना एका भाग्यवंत मनशान बरयल्लीं थोडीं उतरां तुमचे मुखार दवरता तो म्हणटा हांवें देवा लागीं बळ मागलें आनी हांवें बळवंत जावच्या देवान म्हाका कश्ट दिले हांवें देवा लागीं जणवाय मागली आनी हांवें बुद्धवंत जावच्याक देवान म्हाका समस्या दिले हांवें देवा लागीं ग्रेस्तकाय मागली आनी हांवें वावर करच्याक देवान म्हाका हातां पांयांक सकत दिली हांवें देवा लागीं धैर्य मागलें आनी हांवें धैर्यादी जावच्याक जिणयेन म्हज्या साबार आपाय दिले हांवें मोग मागलो आनी हांवें मोग करच्याक देवान म्हजे भोंवतणी साबार मनशांक दिले हांवें जायते उपकार मागले आनी देवान म्हाका मागल्ल्याच्याकी चड अवकाश दिले हांवें मागलें की म्हाका मेळ्ळें ना पूण म्हाका गरज आशिल्लें सक्कड मेळ्ळें ह्या सर संगतींनी सोसणिकायेन देवाची खुशी करूंक हांव शिकलो मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पिडे शिडेन कश्टान वरांत मागल्लें मेळोवंक ना म्हूण आमकां बगता सोसणीक जावया आज फाल्यां या परवां देवान आमकां मांडून दवरलें मेळटलेंच आमेन Betty
तुझ्या अर्पुंचू. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतांव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sergi tuka jai jai, sergi tuka jai jai. Servesporace nave yeta taka jai, sergi tuka jai jai, sergi tuka jai jai. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. मावडतासो गूट परगटुया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन कोणावर
जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पसजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मुरये देवाचे माये सांगाती भगवंत दमता आनी चौकडी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगाता धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जा आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोव दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्तचे येणे बरो शानत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सक्कड सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका प्रियरे
ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. जीविताचे जरी सरशी आम्ही या तांबानातली ती भूतान बागू आम्ही या दुडून असताना विटे घेऊन फारीक नास्ता पिये सिस्नाक बाळच्या कानाक लाले आम्ही या अमर जीविताचे जरी सरशी आम्ही या तांबानातली ती भूतान बागो आम्ही या दुडून असताना विटे घेऊन फारीक नास्ता पिये ससनाक बाळच्या कानाक लाले आम्ही या जेजू जिविताचो उंडो ताका सेवची भुकेवची ना ताचे रगत करेन पिवन संवसाराक दिता जीव प्राण जेजून दिवची उदक पिवची एक नास्ती ताने येवची ना तांचे भितर ससली चिंयेची वळटेली जरू माळ्यान अमर जिविताचे जरी सरशी आम्ही या तांबानातली ती भूतान बागू आम्ही या दुडून असताना विकते घेऊन फारीक नास्ता पिये ससनाक बाळच्या कानाक लाले
एकसीन जाऊन आम्ही रावचे तासो माताळो आयकोन ताने दिवचे जिवीत जोडचे अमर जिविताचे सरी सरशी आम्ही या तांबानातली ती भूक बघून आम्ही या दुडून असताना वितेगे फारीक नास्ता पिये सस्नात पारशा कानाक लाले आम्ही या प्रार्थया प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिवी मोडची म्हण तुवें येवजिले हे तुझे मोगाचे उजणे पासोत हो दिन वासने सुयज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागतां जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फाव कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी गडीभर बसा मोगाचनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरी सांज हांव मागतां बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयाराय करन आज आमी तिसऱ्या दिसाचे नोवेन संभ्रमून आसा आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी पिडेसना खातीर मागले आनी सस्निकाय ह्या विशयाचेर नियाळ चलयलो फाल्यांचो दीस सर्व वावरड्यां खातीर मागचो दीस जावन आसा आनी मोग म्हणल्यार पवित्र आत्म्याच्या अनेक देण्याचेर आमी नियाळ करतले आयच्या ह्या दिसाचे सांजेच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमच्या संगी आसात बाप प्रवीण लिओ डिसोजा प्रस्तुत हे जेप्पू सेमिनरींत प्राध्यापक जावन तांचे सेवा दिवन आसात हे मिसाचे बलिदान भेटोवन सस्निकायेचेर एक बरें लिसांव आमकां दिल्ल्या खातीर आनी आमच्या कश्टांत पिडेंत तिरासाण सांबाळन आमच्या बळवंत इश्टाचेर बरवसो धरून जिवंक आमकां आपोवण दिल्ल्या बाप प्रवीण लिओ तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सांगतच ह्या मिसाक गायना रुपान आदार दिल्ल्या राणीपुराच्या कोयर पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा मधुर गीत गावन आमची काळजां मनां देवा थंय उबारलेल्या तुमकां देव बरें करूं तुमचेर तुमच्या फिरगजेचेर तुमच्या फिरगज विगाराचेर बाळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां आमी मागता मोगाचनो हर एका दिसा 10:30 वरांच्या मिसा उपरांत आमी हांगासर नोवेनाक आयिल्ल्या लोकांक ब्रेड तशेंच थोडें पिवन दिवंक खोशी व्हरता जर तुमचे पैकी कुणायकी स्पॉन्सर जावंक मोन आसा तर दफ्तरांत वा आमच्या बाळका जेजूच्या स्टॉलांत आसच्या आमच्या पाद्रेपांक तुमी मेळचें नोवेनाच्या दिसांनी वा फेस्ता दिसांनी मिसां दिवंक आसा तर बाळका जेजूच्या ग्रोट्ट्या कडेन आसच्या त्या सुवातेर आमचें स्टॉल आसा थंयसर आमच्या याजकांक मेळोवन तुमची मिसां तुमी दिव येता हर एका वर्सां परी ह्या वर्साय हांगासर आमच्या सर्व भक्तिकांक दनपाराचें जेवण दिजे म्हणली वर्ती खुशी आमकां आसली पूण
कोविड-19 हाजी आमकां नियमां पाळूंक आसले वरवीं हें आमचें तावन साध्य जातें ना. पूण हांगासर हर एक दिसा 150 तावन 200 जण आमचे भाव आनी भयणी स्वयंसेवक जावन तांचो आदार आमकां दिवन आसा ते. आनी तांचे खातीर आमी हांगासर जेवण दिता. जर तर तुमचे मदें कोणायकी कुशेन खाणा वरवीं दिवंक मोन आसा तर तुमचें दान वा खाणा वरवीं ते इगर्जे मुखार आसच्या बाळका जेजूच्या त्या इमाजे समकर तुमी अर्पण करी जाय म्हणून आमची विनंती. तुमकां सदांय वॉट्सॅपाचेर कार्मेल प्रेरण ह्या माताळ्या खाल नियाळ सदांच जायत्यांक येता. तशेंच कार्मेल किरण ह्याच शीर्षके वा माताळ्या खाल आमची बायबल डायरी इंग्लिशांत कोंकणींत आनी कन्नडांत आमच्या स्टॉलांत मेळटात. आज तुमी वेता आसतना दये करून स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर मेळचा कार्मेल किरण बायबल डायरी सांगात आस इतर धर्मीक बूक थंयसर मेळटात. दये करून तुमी ते घेवचे आनी आमकां तुमचो आदार दिवचो. नामान बाळूक जेजू म्हयनाळें आमच्या ह्या पुणशाचें पत्र जावन आसा आनी 16 जाणांच्या घरांनी हें पत्र आज वेते आसा. जर तुमची वर्गणी संपल्या तर त्या आमच्या स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर तुमची वर्गणी नवीकृत करूंक तुमकां आदार मेळटलो. आमचे याजाक सांगात आस आमचे स्वयंसेवक थंय आसात. वार्षिक फेस्त आमी सर्वांनी सांगाता मेळून बाळका जेजूक मान करचो एक भोव मधुर अवकाश. बाळका जेजून आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर जायतीं आशिर्वादां वतल्यांत आनी हाका एक उपकारी मनोभाव दाखोवन हें वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमता. ह्या वर्सा जायती आर्थीक अडचणी खंडीत जावन आसा जाल्यार आमी हें फेस्त जेजूक मान करून दबाजीक रितीन संभ्रमूंक खुशी व्हरता आनी हाका तुमचो आदार आमी मागता. तुमी खुशे मनान हाताक हात मेळोवन आमचे संगी वावुरतल्यात आनी आमकां आदार दितल्यात म्हणलो आमचो भरवोसो. ह्या पुणशेताचेर चलची हर एक धार्मीक कार्यक्रमां कार्मेल किरण म्हणल्यार यूट्यूब चॅनलाचेर फायस जातात. सदांनीत हांगासर ह्या गुड्यार चलची मिसा नोवेनाची मिसा जावं पुरो आराधन ही सर्व कार्मेल किरण ह्या चॅनलाचेर फायस जातात. तुमी दये करून ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचें. सांगात आस हेरांक ते शेअर करचें आनी अशें जायत्या जाणांक जेजूची वळख आमी दिवची. आनी ह्या एका वावरांत आमकां तुमचो सहकार जाय. दये करून ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सांगात आस शेअर करा आनी तुमकां नोटिफिकेशन येवच्या खातीर ह्या चॅनलाचें बेल आयकॉन दामोवंक आमी विनंती करता. दये करून आतां उबे रावया. मिसाचो आशिर्वाद ताच्या उपरांत बाळका जेजूचें नोवेन आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावनचो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणखन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सरगरजांनी तो पावता. प्रागाचो बाळूक जेजू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. भोवनो भयणीनो आमचे सरत्या समा सुम्याच्या हातान समर्पणचो हो वेळ आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन
आमी सर पिडेस्त पासून मागता. आमी जाणाव 3 तरांचे पिडेस्त आसात. पयल्यान पयलें कुडीचे उण आसचे, ह्या कुडीचे पिडेन वळवळचे पिडेस्त. थोडी हांगासर आयल्यांत आनी थोडी हांगासर तांकां येवंक जावंक ना, आस्पत्रेच्या कटल्यार आसात, घरास्ती आसात. तांचे पासून आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळार मागया. थोड्यांची पिडा तांकां कळीत आसा, हेरांची पिडा तांकां आजूंक मेळोंक ना. थोडी वखद नातल्ल्या पिडेन कश्टतात आनी थोडी वखद घेवंक करूंक सकन आसतना दुर्बळकायेन कश्टतात. जायतो लोक कोवीड पिडेक वळख जाल्लो आसा. ह्या सर पिडेस्तांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया आनी तशेंच तांकां सांबाळच्या तांच्या मोगाच्यांक, डाक्टरांक, नर्सांक, आस्पत्रेचे शुभांदेक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. तांकां तो आपण बरी भलायकी फावो करून दी आनी ह्या पिडेस्तांची जतन करच्या सुमेस्तांक सवकासाय लाभोवं दी, सोंसणीकाय लाभोवं दी म्हणून आमी मागया. आमचे मदीं तशेंच आसात मानसीक तरान कश्टूंचो लोक. लेका व्हरती बेजाराय, लेका व्हरतें भें, खावचेणी, अस्कत जाल्ली चिंतपा सकत, लेका व्हरतो हांकार व्हडपण उलोवचें, हेरांक दुरसोवचें, सकला घालचें, अधिकार चलोवचो, लेका व्हरतो राग, मीतमेन नासलो, पाशांव, उदासपण, अळसाय, खावगेपण, मानसीक खिन्नता, हेरांचो छाडयो सांगच्यो, खबरो करच्यो, नांव पाड करचें, वेगळाचार हाडोवचो. विविध तरांनी मानसीक पिडेन आमी कश्टता. सुम्या मुखार आमी ह्या सुम्याक, ह्या सर पिडेस्तांक समर्पण दिवया. तूं आमकां आपूण बरी भलायकी दिवं दी. परत आमकां बरी भलायकी दिवन ताच्या राजा खातीर वावरूंची सकत फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमचे मदीं तशेंच आसात आत्मीक तरान कश्टूंचो लोक, आत्मीक सुखीदार भोगची मनशां, मागणें करूंक, देवाचें उतर वाचूंक, आयकूंक, उपगण भोगची, नास्तीकपण, धार्मीक वडिलांची बेपरवा, बेविश्वास, जिणी बदलूंक फाटीं करचें, अवगुणांत रावचें, खुमसार जायनासतना शेगुडीन जिविताक कांटळचें, अशें विविध तरांनी आत्मीक पिडेन आमी कश्टून आसा. आमकां सुम्याक समर्पण दिवया. तो दैवीक वैज आमकां आपूण आमकां इंटेग्रेटेड होल म्हूण आमी म्हणटा, सार्वत्रीक भलायकी आमकां फावो करून दी. एक घडी मौन रावया. आमची हेर त्या सवाय सोम्याक समर्पण दिवया. हांगासर जायत्यांनी आमकां मागोवंक विचारलें आसा. जायत्यांक आमी आमची मागणी बसयल्ली आसात. ताका सोमेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. सांगात आमी म्हणया, ये भगवंत सुबळका, तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोल्लो आसता. तुका पातयेन मारलेल्या सकडांक थंयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. सर आमची मागणी सुम्याच्या मागण्याद्वारे बापाक भेटोवन दिवया आनी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुमी मनीस जाल्लो ते विशेष घडीत नियाळ 12 पोवटी आनी देवाचो पूत मनीस जालो म्हणल्यार मागणें सांगाता म्हणया. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, 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 आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सांगातात आमी. जेजू बळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचें मागणें.
जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे सांगात आमी म्हणया जेजू बाळकाक मागणे येवचे पंचायत जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजूंचेर एक काकूळ तुजी दीस घाल म्हण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजें इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरुणुचाक सदां सर्वता आमेन बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक ताका काळजांत अर्गां दिवया प्रत्येक जावन आयचे दिसा बरे भलायकेन सांबाळून आमकां हांगासर हाडल्या पसत हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां फोव केल्ल्या पसत ससणिकायेन आमकां सांबाळल्या पसत सर ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन सांगाता म्हणया ये बो उद्धार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या पंचायमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी क्रिस्तांवच्या बाळपणाक मान दिवन दीत तुजी कळांतली दैवीक मजत सोडून दीत सर स्तुती आनी महिमान सावन तुका बाळका जेजू आमेन सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागावया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासनाक आमेन मोगचनो तुम्ही घरा वेतना एक विनंती तुम्ही बसुल्ली ती चेरां दयाकन मांडून त्या रुखामळा दवर घरा वसा तुमकां सोमेस्तांक बरी रात मागता जेजू बाळका नमन तुका तुझे विने संसार नाकोन आमकां जिणे वाटेर आमचो हात सोड नाका वरून पांय आमकां सर्गा सुका तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखणो तूं सवस्कार उर्बेवन कर जेजू दी तूं घटाय सुवातेक आमी दिवच्या गवाय तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखणो तूं सवस्कार उर्बेवन कर जेजू दी तूं घटाय सुवातेक आमी दिवच्या गवाय सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दे